बसून जाय 5 पर्यंत जोक्स अपार्ट आय थिंक हांव सकाळी हांवें तुमकां भितर वता आसतना सांगिल्लें की जो सेकंड व्हिडिओ आयला ताचो प्रूफ जावपाक जाय आनी परत एकदां हांव इंडिपेंडंटली पुलिसांक मागता की इंडिपेंडंटली प्रूफ करा सोर्स ऑफ सेकंड व्हिडिओ, क्रेडिबिलिटी ऑफ सेकंड व्हिडिओ, ताजो जेन्युनिटी ऑफ सेकंड व्हिडिओ आनी तो जालो कसो खंयच्यान सर्क्युलेट जालो वेन द एक्यूज इज इन कस्टडी. आय थिंक that is what is required because clarity थंयच्यान येतली. ऑपोजिशनाक विक्टिमायजेशन करपाची खरीच गरज असली ह्या गजालीन काय ना ह्या प्रश्नाचें उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें आनी दिवपाकूच जाय आनी म्हाका दिसता तोच प्रश्न तुमी तांकां विचारतले. आयज स्पेशल कितें अशें नवें कारण आयज परत तुमकां आपयलें तेन्ना आयज कितें कालचें रिपीट कालचीच गितां आज परत वाचली आमी. आय डोंट थिंक देर इज एनीथींग मात आनी सांगपाचें आमचे कडेन दुसरें कितें नाशिल्लें जाल्यार आनी विचारून प्रश्न काय नाशिल्ले. पूण आतां तुमकां सेकंड व्हिडिओ रिलेटेड तुमकां विचारलें कारण तितून नांव बी घेतलें म्हणून तुमकां कितें परत विचारप बी जालें ताजेर ते कालच्यान सुरूच आशिल्लें. ओके, जे काल विचारला तेच आज विचारला. इट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. एज अ विटनेस वॉट एवर आय कुड टेल येस्टरडे आय हॅव टोल्ड टुडे देर इज नथिंग मोर दॅट नीडेड टू बी टोल्ड ऑर दॅट वॉज आनी हांवें नाच जाल्यार आनी आमी कितें सांगतले. परत तुमी आपयला ना आनी परत आनी काय आनी सोंपलें काय ना तें खबर ना. आयज दुसरो अंक सोंपलो अशें हांव मानून चलता कारण आमी ऑपोजिशन म्हणून सरकारा विरोध उलयतलेच तेन्ना उलयता म्हणून टार्गेट आमकां करप जातलेच. सो लेट अस सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मोबायल बीन कितें तुमच्या कस्टडीन घेतलो म्हजो मोबायल कित्याक हांव कित्याक एक्यूज जाय म्हजो मोबायल घेवपाक सेकंड व्हिडिओचेर त्याच दिसा दिला न्ही. सेकंड व्हिडिओचेर कितें सेकंड व्हिडिओ परत एकदां हांव रिपीट करता. जो व्हिडिओ काल आयलो ताजो टायमींग जर पळय ताजो टायमींग is coinciding with my entry to the police station. Tajo timing is coinciding with the statement by Honorable Chief Minister. Chief Minister म्हणले त्या टायमांकूय coincide जाता. त्या व्हिडिओचो कंटेंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी which says that 17तार त्या व्हिडिओन म्हणटा तो 17तार कितें गजाली घडल्यो म्हणटा. 17तार न्ही 15 डिसेंबराक ताणें व्हिडिओ धाडिल्ले आनी तुमचे कडेन पाविल्ले. जो व्हिडिओ काडून धाडटा तोच ती मिस्टेक करपाक शकना हाजो अर्थ तो व्हिडिओ ताका काडपाक लायलो हाचे बद्दल म्हाका तरी डावट दिसना. शिवाय त्या व्हिडिओन तो वक्ल घालून वाचता आनी दोळे हालयनासतना तो कितें वाचता. इट इज अ व्हिडिओ वीच इज ट्युटर्ड एंड वीच इज मेड टू बी वीच इज रिलीज एट द टायम वेन पुलीस एंड चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो क्लेमिंग की तो कस्टडीन आशिल्लो. जेन्ना तो क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन आशिल्लो जाल्यार त्या टायमारूच तो व्हिडिओ आवट जावप आनी कोइन्सिडंटली पर्टिक्युलरली टू इन अ सर्टन सोर्सीस इट इज व्हेरी डावटफूल. सो आय थिंक इट्स व्हेरी क्लियर की त्या व्हिडिओन कितलें तथ्य आसा ना तें लोकांनी ठरोवपाचें. आय थिंक एनी नॉर्मल ह्युमन वील नो दॅट सेकंड व्हिडिओ वॉज ट्युटर्ड, डॉक्टर्ड, फोर्स्ड व्हिडिओ. मे बी त्या एक्युजाक ल्युअर करून तो केला आसत. ताका कितें फॅसिलिटीज दिता म्हणून दिला आसत, ताका बेल मेळपाक दिला प्रॉमीस करून तो दिला आसत. बट वॉट एवर मे बी द रिजन त्या व्हिडिओंतल्यान खूब गजाली दिसून येता की सरकाराक खंय तरी भंय दिसपाक लागला की आपली इमेज घाण जाल्यार ती लीप करपाक जाय म्हणून तो व्हिडिओ ताजे कडल्यान काडून घेतला. डिस्कशन जाल्लें काय म्हणटा क्वेश्चनिंग नॉर्मल इंटरगेशन तेच रे. बेसिकली इट इज ओनली टू हॅरेस मी, टू कॉल मी हियर, टू कॉज मी सम डिस्कम्फर्ट विच इज नॉट हॅपनिंग. आमी सुसेगाद येयले, सुसेगाद वता, सुसेगाद आसतले. जितले परते आपयता तितले परत येतले. तुमकां कॉन्टॅक्ट बी केल्लो तेणी ह्या दरम्यान तो भायर सरलो तेन्ना आनी ताका वळखत ना जाल्यार म्हाका कित्याक कॉन्टॅक्ट करता. तेणें काल म्हणलें की तुमकां तो व्हिडिओ तेणें काडून तुमकां व्हॉट्सअप केलो सांगिल्लें तेणें व्हिडिओन एक म्हटलें ज्या एक्युजान फाटल्या फाट तो व्हिडिओ धाडलो त्या एक्युजाचेर विश्वास करचो न्ही म्हणून खुद्द चीफ मिनिस्टरान सांगलें आनी खुद्द तुमकां DGPनूय सांगलें. ताज्या कालच्या व्हिडिओचेर तितलो विश्वास करपाचो काय ना तें DGPकूच सांगनी आनी चीफ मिनिस्टराक सांगनी. अमित बाबा अशी आमी पळयता केस येता, बाणस्तारी केस जाली, हे केस जाली, मेन जे आसा तें सायडीक उरता आनी अमित पालेकरूच फुडें पावता. अमित पालेकर इज द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर गोंयचो हिरो जाला आसतलो. दॅट इज वाय आय एम बींग मेड पार्ट ऑफ एवरी पिक्चर दॅट इज कमींग. बट ऑल सेड एंड डन सी हांव एक सामान्य नागरिकाच्या हातून म्हणटा की हें बरोबर न्ही की पॉलिटिक्स ही गोंयान राजकारण हें गोंयान कितलीं वर्सां जालेंच चल्लां. पूण राजकारणाची पातळी जी आसा काल हांव एक मिडिया रिपोर्टांतल्यान मी पळयतालो की सर्टन डिस्कशन वॉज गोईंग ऑन की राजकारणाची पातळी. आय थिंक दॅट पर्सन इज बीन इन मिडिया
एज अ रिपोर्टर फॉर लास्ट 25-30 इयर्स आणि ताणें जे म्हणलें तातूंत म्हाका खुबशे तथ्य दिसता की राजकारणाची जी पातळी आसा आनी राजकीय सेटल करपाची पातळी आसा आनी राजकीय स्वार्थाची जी पातळी आसा आनी राजकीय सुडाची जी पातळी आसा ती एकदम सामकी सकयल्या लेवलार पावल्या आनी म्हाका दिसता इतलें घाण राजकारण आमी हाजे पयलीं केन्ना पळोवंक नाशिल्लें. हांवूय राजकारणांत 35 years जालीं आसा, 35 वर्सां राजकारणांत आमी इतलें घाण राजकारण पळोवंक नाशिल्लें. Today, I think it has reached the peak of the politics that is being played right now. I don't think that this should be the state of Goa. Goaचे understanding एक मागणी करता गोंयकारांकडे की विचार करा. आयज म्हाका फाल्यां तुका ज्या जाग्यार हांव आसा थंय फाल्यां खंयचोय गोंयकार आसूं शकता, खंयचोय आवय बापूय भाव भयणी आसूं शकता. तेन्ना विचार करा की 27 तुमकां बदल घडोवन हाडपाक जाय. पोलिसिंगान आसूं, राजकारणान आसूं, तुमच्या जिवनान आसूं, तुमच्या प्रत्येक गोष्टीन प्रयत्न सुदारपाचो लायक करपाचो आसत जाल्यार ह्या राजकारणाचें चलत रावपाचें ह्या भारतीय जनता पार्टीक बदल जाय हो विचार प्रत्येक ज्या जी इन्व्हेस्टिगेशन आज एजन्सी आसा त्या इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीचे आरोप केला सुलेमान सिद्दीकीन. ते आरोप खरे आसा खोटे आसा हांव नको, कारण आज ताणें ते व्हिडिओ केले मागीर ताका दुसरो व्हिडिओ करपाक प्रॉब्लम आयला. ह्या सगळ्या व्हिडिओतल्यान एक गजाल दिसता की ना आरोपीचो ना म्हजो ना तुजो ना गोंयकारांचो पोलिसीचेर विश्वास उरला, इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीचेर विश्वास उरला. तेन्ना इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी जर आज लोकांना आसा आरोपी म्हणून इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीचेरूच आरोप जाले आसा जाल्यार तीच इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी त्या आरोपी घेवन ताचें इन्व्हेस्टिगेशन करतले. ताचें जर कितें जातलो हाचे बद्दल आनी हांव वेगळें it has to be an independent agency. Even though CBI has become stooge of this government and case director of this government as said by Supreme Court in Supreme Court's word ambiguity, yet we believe that this has to be investigated by some independent agency because that the crime is व्याप्ती असता ती not limited to